Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. पायाभरणी जाल्ली आसा जी 3 फ्लोराची प्रशासक बिल्डींग जावपाची आसा आनी हे जे प्रोजेक्ट आसलो तो पयलींच्या कावन्सिलरान रेडी करून दवरलेलो. सो ते काही कारणामुळे म्हणजे कोरोना खातीर हो मातसो डिले जालो, पूण हो आमकां इतलो बरो पडटलो. हांव आनंद भाईटकर तुमकां सदींच सांगतलो, भितून मिटिंगेक घेयना आनी जागा कमी आसा ती आज पूर्ण करपा खातीर, व्हडली जागा करपा खातीर ह्याच बिल्डींग जातली आनी बऱ्या पैकी जातली की सगळे प्रोविजन भितर आसतले. म्हणजे जेणे करून पार्किंग म्हण, ते हॉटेल्स म्हण किंवा आमचे ऑफिसां म्हण, हॉल म्हण, अशा रितीन हो प्रोजेक्ट आसा आनी सुंदर आसा, बरें जातलें आनी म्हापशेकारां खातीर म्हणजे सगळ्याच दृश्टीन हो बरो प्रोजेक्ट असो आसतलो. We all know that there has been rain right till Saturday. I am also very eager to start the project. Every 2 days we speak to the contractors. We have seen roads taking place in other constituencies, but the quality is compromised because of the monsoon. So जशें म्हाका भरपूर बेगीन करूंक जाय, बट आय वॉन्ट टू प्रोवायड पीपल ऑफ म्हापसा द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर. अशें नाका की म्हाका घालूंक जाय म्हणून आमी घातले. जशें वत पडटा अशें वत पडल्यार आनी 2-3 दिसां भितर आमी काम चालू करतले. जी खडी आसा ती भिजलेली आसा. म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू गिव अ सबस्टँडर्ड वर्क टू द पीपल ऑफ म्हापसा. वी हॅव वेटेड very long for this work of around 17.5 crores to commence. आणि 2-3 दीस पासियेंस काडया आनी ते काम जातलेत म्हणून हांव खूब कॉन्फिडंट आसा आनी म्हाजी गॅरंटी आसा. सो जाता तितले बेगीन आमी रस्ते चालू करतले. No, I'm saying because a lot of minorities are feeling little uncomfortable. They want to shift from to other parties. Such talks are going on. See, I don't think as the election comes closer, there will be a lot of sentiments like that. Maybe there are some people that feel that there is another movement going on. So maybe that may be a personal reason. But I don't think minorities as a whole, there is any issue in terms of the BJP. There is an announcement which is going around that TMC and MGP has tied up for the elections. Will that make an impact in Mapsa? See, there has been, Mapsa has been an MGP seat prior to my late father getting elected as an independent back in 99. But we will have to see based on how things turn out for the BJP. Once the elections are declared, I think we'll have more clarity on how things go. As of now, the party, the government is working on a daily basis to ensure that the best is given to the people of Goa. So it all depends on how the public sees it, public accepts it, and that's how on each individual constituency it is going to be a different situation. In the cabinet? ते पोस्ट कोणाक दितले, आमकां दितले आनी कोणाक दितले ते सरकार, चीफ मिनिस्टर डिसिजन. इफ दे कन्सिडर मी, आय विल डू माय बेस्ट टू do justice to the post given to me. We are, whatever the party decides and whatever the chief minister decides, if he feels that I am capable of handling the ministry, I will take it up. But 10%, 5 to 10% उरला. So they are also trying to expedite once it clears. आमकां खबर आसा भरपूर पावस, 8 म्हयन्याचो पावस अजुनूय पडटा. सो जशें तांकां तशें सुकता तशें दे वील ट्राय टू क्लियर इट ऑन प्रायोरिटी. लेबराचो फाटीं प्रॉब्लम आसलो म्हण ते मातशें डिले जाले. आतां सगळे इंटॅक्ट आसा. आमकां ह्यो गाडयो MRF कडेन व्हरूंक शकता पार्किंग करपा खातीर, कारण आमचो गॅरेज प्रोजेक्टूय चालू आसा. सो म्युनिसिपालिटीक जाग्याचो भरपूर प्रॉब्लम आसलो म्हणून तो मातसो डिले जालो. सो आमी वयर आसागांव प्लॅटोचेर थोडे गाडयो दवरूंक शकता, कुचिले थोडे गाडयो दवरूंक शकता एज द प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीट. शेवाम इन्फ्राटेक तेणें जायते प्रोजेक्ट्स बांदलेले आसा म्हापशान, इस्पेशली दीस हेरिटेज स्टायल्ड स्ट्रक्चर्स. आमचे आदले आझील आसा अंडर DHS आयज ते ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट जावन आसा. तेंच्यांनी सुद्दां तो प्रोजेक्ट तेंच्या हातीनसून जाल्लो आसा. एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, क्वॉलिटी भरपूर बरी आसा तेजी. म्हाका ही बरी अपेक्षा आसा की ते काम जाता तितले बेगीन ते पूर्ण करून दितले आमकां. हांगा म्हापसा नगरपालिकेचे कुशीक एक एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक म्हणून आमी फाटले कावन्सील जेन्ना आसले तेन्ना आमी थारायल्ले हो प्रोजेक्ट जावचो म्हणून.
पूण आयज डिसेंबर 6 म्हणून एक बरो दीस जावन आसा. आमचे चेअरपर्सनाचो वाडदिवसूय जावन आसा आनी आयज ह्या आंबेडकराचो आयज पुण्यतिथी आसा. सो टुडे बींग अ सिग्निफिकंट डे आमी ह्या एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग 3 फ्लोरीचे बिल्डींग येतली हांगा एडजॉयनींग टू आमचे आदले बिल्डिंगा ताका एक कनेक्शन आसतलें. 2.97 क्रोराचो कॉस्ट जावन आसा ह्या प्रोजेक्टाक आनी हो प्रोजेक्ट आमी जाले फाटले टर्मान इन्सेप्शलायज जाल्ले कॉन्सेप्ट फुडें व्हेल्लो तेजो कॉन्ट्रॅक्ट जाल्लो तेजो टेंडर हालीं जाला पूण this project was a long-term demand of the people of Mapsa, long-term demand of the councillors. आमच्या honorable ex-MLA of Mapsa, Babush Mandame, my late father. तेजो एक कॉन्सेप्ट आसलो की एक बरोसो हॉल जावचो हांगा कावन्सिलर मिटींग जी जाता कावन्सिल मिटींग तितून आमकां भितर घेवपाक खूब त्रास जाता. सो दीस वील सर्व एज अ एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग फॉर द एंटायर म्युनिसिपालिटी. आमकां खबर आसा ती आदली बिल्डींग आसा तितून जायते आमचे कंजस्टेड आसा. वी वील बी एबल टू मूव सम ऑफिसीस इन दीस न्यू बिल्डींग अपॉन कंप्लिशन. आमचे एका आठवड्या भितर हें काम चालू जातलें